काणकोणच्या आगोंद इगर्जेन देवाच्या प्रार्थने खातीर धूप घालतना कोळशान अचकीत पेट घेतिल्ल्यान एवेलिना फर्नांडीस आणि फ्रांसिस्को कुतिनो ह्या दोगांकूय बरीच दुखापत जाली। तांकां सध्या काणकोण हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात। आमगे आज चर्ची कडेन सांजचे रिट्रीट किंवा आमगे मिसा हें आसलें, सो तेन्ना आमकां धूप घालचें पडटा। सो ते आमगे दोग जाण फ्रांसिस्को कुतिनो आनी एवेलिना ती आमची माय ती हिंगा धूप घालपाक येयल्ली। सो थिंगा तितल्या पावस येयलो, एक 10 मिनटां पावस भरपूर जळ्ळो। सो ती त्या रुमा धूप घालपाक गेली। सो थिंगा कॅन आसलें, सो तुमी जाणां भायर पावस जळटा म्हणल्यार उजो बीन फास्ट पेटना। सो तेणें सुलो काडलो, ते मातशें पडलो आनी तें मातशें हें जालो, पांयाचेर पडला। हय, आनी दोग जाण इंजर्ड जाला, काणकोण हॉस्पिटलांत आयले। पूण एश कोन्न अफवा जाला की सिलिंडर ब्लास्ट जाला, हें जाला, तशें कांय ना। फॅक्ट पळयला आमी सगळो। सो तो फक्त आतां धूप घालपाक येयलो तितल्याक हें जालें, तें मातशें एक्स्ट्रा पडलें पेट्रोल आनी तें हें जालां। काणकोणच्या आगोंद चर्चीन जेन्ना देवाची प्रार्थना चलताली आनी देवाच्या प्रार्थने खातीर धूप घालपाची तयारी चलताली, तेन्ना दोग जाणां एवेलिना फर्नांडीस आनी फ्रांसिस्को कुतिनो ही धुपाची तयारी करतना कोळशान पेट घेतलो आनी तांकां दोग जाण जळयल्या अवस्थेक काणकोण हॉस्पिटलांत हाडलेले आसा। तेंची परिस्थिती पळोवन काणकोण हॉस्पिटलांत तांकां मडगांव रिफर केल्लें आसा।